2019 वर्सा उक्तावण केल्लें कुठ्ठाळीचें मार्केट अजून पुरायपणान लोकां खातीर कार्यरत जावंक ना. कांय धोरणांक लागून लोकांक बाजारात दुकानां उबारप कठीण जालें. तेका लागून सध्या फकत 10% क्षमतेन तें चलता. ते भायर रिकामी सुवातेर अनैतीक गजाली चलतात. तेका लागून हें मार्केट आनीक वादांत सांपडलां. आयज जाल्ले तपासणे उपरांत आमदार, सरपंच आनी GSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाचें उतर दिलां. ते 2019 काबार जालें बांदून आनी हेचें इनॉग्रेशन 2019 जालें. पूण 2019 ते आतां मेरेन हे मार्केट ऑलमोस्ट एम्प्टी. ओन्ली 10 to 15% हांगा ऑक्युपायड आहा आनी बाकीचे जे आहा ते तशेंच आहा. एक व्हायट एलिफंट म्हटल्यार आतां तशें आहा. आयज कुट्टाचे आमदार वातन वास तशेंच पंचायती सरपंच सेनिया आनी बाकीचे हेर इतर हेच इन्स्पेक्शन दवरलें आनी तेंचे नजरेक येयलें की हांगा जायते एंटी सोशल एलिमेंट्स हांगा येवन बसतात, सोरो पियेतात. तशेंच हांगा गार्बेज इशू आहा. हांगा जे टेंडरींग जावपाक जाय ते टेंडरींग कोणीच हांगा चडशेंनी एप्लाय करूंक ना आनी तेच्या खातीर ही मोस्ट ऑफ द शॉप्स आहा एम्प्टी आहा. आतां ते क्लॉजान चेंज करपाचे अशे तेंचे विचार आहा. तशेंच जे रस्त्यार लोक बसतात तांकां खंय तरी भितर हाडून हांगा कंपल्सरी बसपाची सोय करपाची आहा अशें तेंचो विचार आहा. कित्याक की जायतीं वर्सां हांगा जाली हे मार्केट जो नियरली 20 crores एक्सपेंडिचर केल्लो अशें म्हणटात. पूण तो आजू मेरेन ऑक्युपायड ना आनी तो ऑक्युपायड नसल्या कारणान करोड्सांनी पयशे लोकांचे हे पाणयान वयतात. बेगीच्या बेगीन हो मार्केट जर ऑक्युपायड जालो आनी जर हांगा पुलीस आउटपोस्ट आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हांगा जर शिफ्ट जाले कित्याक तांकांय हांगा प्रिमायसिसान जागो दवरला. जर हे शिफ्ट जाले आनी ऑपरेशनल जाले जाल्यार सेक्युरिटी पॉयंट एक्सपेक्ट आनी बाकीचे जर मार्केट एक्सपेक्ट सगळे ऑपरेशनल जातले आनी बेगीच्या बेगीन रिपेर जातले. See, the market policy which is gazetted by the law department has got lots of restriction for us. The खूप restrictions आहे. But as Deputy Chairperson of GSIDC said, we can always give a new आमचा MLA आहा. Along with the MLA, we can have a committee meeting. We can send a new proposals to the CM and we can see how the law department can amend the new laws for us. आनी वेंडर शिफ्ट जाल्या शिवाय मार्केट ऑपरेशनल जावचें ना. सो वेंडर्सांक शिफ्ट करपा खातीर जावं टेंडरींग हेच्या खातीर कितें प्रोसिजर वेंडर आमी शिफ्ट करपाक म्हाका दिसता आमचे सरपंचान भरपूर हें केल्लो आसा. तेका वेंडराकूय सांगलां ताणें शिफ्ट जावचें अशें म्हणून म्हाका दिसता ताणें सांगलां. तरी आसतना आमी बसून आमी सगळे वेंडरांक हांगा येवपाक म्हाका दिसता पयलीं आमी जे ऑफिसां जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, आउट पोस्ट हे हांगा पयलीं येवपाक जाय. ताजे उपरांत आमी ताजेर वेंडराक येवपाक आमी हें करता. This who's managing everything आणि सरान हे करून आयज आमी सगळे 5 members हांगासर एकठांय जाले आणि we have done the inspection. आणि as we know the situation is really pathetic of the market. आमचो Deepakani has given us the assurance that with the CM Akuchanson that he will do a renovation of wherever needed and as fast as possible we will be trying to have a committee meeting which will be headed by our MLA. We are going to adjust with the rules कित्याक मार्केट केला लोकां पासत आनी आमी सगळीं जाणां आमचो MLA लोकां पासत इतलो वावर करता. सो डेफिनेटली MLA will लोकांक मोतीन दवरून ते कितें मातशें हांगा थिंगा बदल करपाक जाता लिगली ते करतलो. आणि एज आमचे 5 members we have also taken the initiative last weekसून we have taken a drive. आमी सगळे 5 members एकठांय जावन जे भायल्यान नुस्तें विकतालीं तांकां सगळ्यांक अप्रोच केला आनी तांकां सांगलां तुमकां जर नुस्तें विकपा जाय जाल्यार तुमी मार्केटां येय म्हूण. अँड मोस्ट ऑफ देम दे हॅव अग्रीड टू इट आनी आयज तर आमकां एटलीस्ट 70% आमचें बंद जालां. GSIDCन 2018 डिसेंबर हँडओवर ऑलरेडी प्रोजेक्ट फूल कंप्लीट करून हँडओवर केलेलो पंचायतीक आनी समथींग इन मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2019 तांगा इनॉग्रेशन जाल्लेलें. पूण खंयसर तरी आतां सरपंचान सांगलें की तेंच्यांनी तेन्ना टेंडर केल्लो आउटसोर्स करपाक लागून. पूण खंय तरी पॉलिसी आसतलें कोण 25 years हांगा कोण ऑक्युपाय आसता पळय तांकांच क्लेम करूंक गावता. सो हार्डली ओन्ली 4 शॉपां हांगाली आउटसोर्साक गेल्लेलीं आसा. बाकी सगळे बंद जाल्लेले आसा. सो खंयसर तरी 3 वर्सां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी GSIDCचो रोल एक्चुअली कांय ना. आमचे टर्म्स खबर आसा. पूण हेणी आमच्या MLAन बरी इनिशिएटीव घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन ह्या मार्केटाची कितें तरी करपाक लागून कुठ्ठाळेकारांक कितें तरी फॅसिलिटी बरी मेळपाक लागून तिणी इनिशिएटीव घेतली आनी चीफ मिनिस्टर जो आमचो GSIDCचो चेअरमॅन आसा तेजे कडेन तेंच्यांनी अप्रोच केला. सो ऑन MLA's रिक्वेस्ट म्हाका दिसता
CM खंयचे तरी हांगा रिनोवेट करपाक लागलो, मायनर कितें रिपेर्स करपाक जाय रिपेर करतलो. पूण हेतून एकूच आसा, रिपेर केलें म्हणून परतो वायट एलिफंट कसो उरपाक जायना. हांवें MLA रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा की मार्केट कमिटीची बेगीन मिटींग घेवन, मार्केट कमिटीचे चेअरमॅन ऑलरेडी MLA येता, सो तेणी मिटींग घेवन हांगा खंयचे सरपंचान सांगलें की एक्ट कितें एमेंडमेंट करपाचो जाल्यार एमेंडमेंट करपाचो आनी जाता तितले बेगीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा पळय गव्हर्मेंट ऑफिसीस पयलीं हांगा हाडपाचें. समज गव्हर्मेंट ऑफिस समज हांगा हाडले जाल्यार ऑटोमॅटीक हांगा लोकांची येरादारी जातली. येरादारी जाली म्हणटकूच मागीर तेच्या बाकीची शॉपां आहा पळय ती ऑटोमॅटीक खंयचे तरी आउटसोर्साक तांकां. गोवा 3 हिरो महाले वास्कोचन.